गोंय सरकाराचे पुराय लक्ष म्हादयचेर. कर्नाटकाड कायदेशीर झूज दिवंक पुराय ताकद. मात दुसरे वटेन महाराष्ट्र सरकार कडशी न्हंय घेवन चल्ले. 2 वर्सां सावन बांद घालप चल्ला. पडवे सावंतवाडीत म्हातारबाबाच्या दोंगरात कडशीचो उगम. हे उदक उगे मोपा वता. तेरेखोल न्हंयक मेळटा. हालीं WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार थंय वचून आयलो. तो म्हणटा महाराष्ट्रा बरोबर गोंयचे बरे संबंध. कडशेचो गोंयाकूय वांटो मेळपाक जाय. की महाराष्ट्र सरकार बरोबर गोंय सरकाराचे संबंध बरे आसात. उदाहरणार्थ तांचे कडल्यान आज आमकां तिळारीचें उदक जें आसा 75% आज उदक येता. त्या बरोबरच ते नवीन एक डॅम बांदपाक पळयतात. थंय बी तांणी सांगलां आमी तितलें उदक तुमकां दिता अशें म्हणून. म्हणजे 75% न्ही, पण त्या नंतर मागीर जेन्ना सुरवात जातली किंवा अप्रूव्ह जातलो प्रोजेक्ट तेन्ना कामाचेर बसून डिस्कस करया अशें म्हटलां. उदका संबंदी बसून डिस्कस करया अशें म्हटलां. कडशीचें हांवें हाल्लींच आयकलां. तर त्यानुसार मागीर आमचे इंजिनियर जे आसतात पळय न्ही तांकां महाराष्ट्राच्या इंजिनियरा कडल्यान म्हायती घेवपाक पळयता. आनी त्यानुसार मागीर आमचो वांटो जो कितें आमकां थंय येवपाक जाय. कारण जरी ल्हान जरी आसलें म्हणजे कडशी न्हंय आहा पळय न्ही ती फक्त 10 किलोमिटरच आमच्या हद्दी भितर आनी सादारणशे 5 किलोमिटर तिका खारें उदक लागता. तर त्यामुळे त्या न्हंयचे उदक आसपाक जाय हातूंत दुबावूच ना, दुमतच ना. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेन केरकाराचो गोंय सरकाराक अलर्ट. हो जो नालो आसा त्या नाल्याचेर एकंदर मोपा आणि त्या परिसरातल्या लोकांचे वर्तमान आणि भवितव्य आधारून आसा. कित्याक तर शेकड्यांनी वर्सां सावन ह्या वाठारांतले लोक जे आसा ह्या कडशी नाल्याचें उदक जे आसा ते उदक ते आपल्या शेताक बागायती खातीर त्याच प्रमाणे पिवपा खातीर वापरतात. आणि गोवा सरकारच्या जलसंसाधन खात्याच्यो जायत्यो उपसा जलसिंचन योजना ज्यो आसा त्यो ह्या कळसा कडशी नाला जो आसा त्या कडशी नाल्याचेर आधारलेले आसा. हे उदक आडायेंतल्या प्रकल्पाक वापरपाचें आसा. हो नालो आंतरराज्य. कितेंय करतले जाल्यार दोन्ही राज्यां मदीं चर्चा जावपाकूच जाय. हे उदक ते आडाळी हांगासर जो औद्योगिक वसाहतीचो प्रकल्प येवपाचो आसा ताका वापरपाचें आसा. आमी म्हणटा की हो कडशी नाला जो आसा हो आंतरराज्य आसा आनी अशा नाल्याचें उदक जें आसा हे वापरपाक गोंय आनी महाराष्ट्र ह्या दोगांय राज्यां खातीर गरजेचें आसा. ताका लागून जेन्ना एखाद्या नाल्याचें उदक जें आसा तें वळोवन व्हरपाचें आसता जॅक व्हॅलीच्या माध्यमांतल्यान त्या वेळार दोन्ही राज्यां भितर ह्या संदर्भान कबलात जावप गरजेचें आसता. ते न करता महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी हो प्रकल्प जो आसा तो उभारलेलो आसा. प्रकल्प जो आसा हो प्रकल्प गोंयच्या एकंदर अस्तित्वा खातीर मारक ठरतलो हातूंत मातूय दुबाव ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि रुपेश राऊत.